हांव बेतीम बालकेश्वर वाडा रावता. थर्ड इयर बीकॉम स्टुडंट. योगा प्लेयर सुद्दां आसा आनी एज अ कोच सुद्दां काम करता हांव मांद्रे हांगा. टील 10th स्टँडर्ड हांवें नॅशनल केला. मागीर कोरोनाचे गॅप पडले आनी प्रॅक्टीस गेले, पण तरी 2-3 वर्सांचे गॅप पडले. परत योगासनाचे फिल्डान येयले, परत प्रॅक्टीस स्टार्ट केले आनी नॅशनलाक गेल्या. नॅशनलाक पावलो हांवें 7 टायम्स नॅशनल पार्टिसिपेशन केला. टॉप 5 सुद्दां येयला फेडरेशनान. जेन्ना 5थाच्यान हांवें स्टार्ट केल्लें, म्हाजें स्लोली इंट्रस्ट वाडपाक लागलें आनी म्हाका अशें दिसपाक लागलें की योगासनान खूब कितें शिकपाचें आहा. फर्स्ट ऑफ ऑल मेन थींग म्हटल्यार डिसिप्लीन. आयच्या जनरेशनान डिसिप्लीन मेन इम्पॉर्टंट आहा आनी आमच्या लायफान सुद्दां डिसिप्लीन मेन रोल प्ले करता. इवन मेंटल हेल्थ मेन रोल प्ले करता आनी म्हाका दिसपाक लागलें की आमी जितले बरें योगान करतले आनी आमचें करियर सुद्दां हितून वाडूंक शकता. आतां तुमी पळोवपाक गेल्यार मेन म्हटल्यार आतां आमच्या स्पोर्ट्सान योगा म्हटल्यार सगळ्यांचे इम्पॉर्टन्स आसा. इवन क्रिकेटर सुद्दां योगा करता. एवरी एथलीट दे डू योगा. फर्स्ट ऑफ ऑल तांकां जें करचें पडटलें तें म्हाका दिसता तें प्राणायाम मेडिटेशन इज मेन थिंग. कित्याक तुमकां कॉन्सन्ट्रेशन जाय पडटा. खंयचेय स्पोर्ट्स तुमी खेळा, कॉन्सन्ट्रेशन इज मेन थिंग. आनी जेन्ना तुमी कॉन्सन्ट्रेशन करपाक लागता, इंट्रस्ट वाडटा तुमचें. इंट्रस्ट वाडून योगा म्हटल्यार फक्त फ्लेक्सिबिलिटी न्हू, पण प्राणायाम मेडिटेशन दॅट इज ऑल्सो द मेन थिंग इन योगा. आनी ते करून तुमचे एकदा इंट्रस्ट येयले की तुम्ही स्लोली आपले फ्लेक्सिबिलिटी वाडोवपाक काम करता. फर्स्ट जे तुम्ही करता ते सूर्यनमस्कार करता. सूर्यनमस्कार करून तुमची फ्लेक्सिबिलिटी आपुणूच वाडटा. रिस्पॉन्स म्हटल्यार खूब आसा रिस्पॉन्स. आमचे टायमार जेन्ना आमी एज अ अंडर 14 अंडर 17 खेळटाले तेन्ना तितले कॉम्पिटिशन नासले. आमचे टायमार आमी फिक्स आसताले की आमी जे आसा ते बेस्ट आहा आनी आमचे स्टेटीन तितले कॉम्पिटिशन नासले. सो आमच्या मायंडान हे चलताले की तितले प्रॅक्टीस सुद्दां करूंक ना जाल्यार आमचें पोजिशन फिक्स आहा, कित्याक तितले इंट्रस्ट नासले. पण आतां जर तुमी पळोवपाक गेल्यार 200+ एथलीट्स इन पार्टिसिपेट करता इन द स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन. आनी हांव एज अ कोच म्हणूं शकता की कॉम्पिटिशन खूबच वाडला. पॉयंटान भुरगीं आपले प्लेस लूज करता. इतले लूज करता की अशें म्हणूं शकता की एक सुद्दां मिस्टेक जाली तर प्लेयराचें पोजिशन वचूं शकता. हांव कोच जालें, म्हाजे स्टुडंट सुद्दां हांव प्रिपेर करता आनी तांकां प्रिपेर करतना म्हाका हें सुद्दां दिसता की खूब वाडटलें इतले फ्लेक्सिबिलिटी. कित्याक आमचे टायमार जेन्ना आमी आसले तेन्ना कोचीस आमकां अवेलेबल नासले, पण आमी एक्सपिरियन्स करून जे येला आनी खंय कितें काम करपाक जाय तें काम आमी भुरग्यां कडून करून घेता आनी तें काम केलें की तेंचे विकनसाचेर काम जाता आनी मेडल मेळपाक तेंचे चड चान्सीस वाडटा.